एकल्या भुरग्यान आपलो अणभव बरोवन दवरलेलो आसा. तो म्हणू लागलो, हांव एका कॅथलीक घोराब्यान जल्मलो. म्हजी पाय माय बरीच मोगाळ आसलेली. आमी खूब भुरगीं आनी प्रत्येक जाणां आपूण कितें जावंक जाय पळय तें सोदून काडटा. हो भुरगो बरो डान्सर आसलेलो ल्हान आसतनाच. पुढे ताणें येवजिलें की हांव डान्सिंग शिकतलो आनी डान्सिंग शिकयतलो. तो बरो जालो डान्सर आनी बरो शिकोवंकूय लागलो. आनी हे परी मायन पाय शिकयल्ले न्हय तें थोडें थोडें विसरूंक लागलो, कित्याक डान्सान ताचें आख्खेंच जिवीत तो सादतालो. एक दीस डान्सिंग कोत्ता आसतना ताका एक अणभव घडलो. तो रडोंक लागलो. रडटा रडटा ताच्या काळजान कितें जावंक लागलें आनी ताका सगळें स्पश्टपणे दिसूंक लागलें. कितें दिसलें ताका? देव म्हजो बाप, जेजू म्हजो भाव, म्हजो सोडवणदार आनी पवित्र आत्मो म्हाका सगळें शिकयता. तें पळोवन तो अदिकूय रडोंक लागलो, उयेलींनी रडोंक लागलो. सगळे जाण थोटेकले कितें जालें काय म्हणून तो थिंचुलो भायर गेलो आनी एका रुमान वचोन घोशघोशीत रडोंक लागलो. आनी थंयसर रडटा रडटा आसतना प्रेज द लॉर्ड म्हणूंक लागलो. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड अशें म्हणीत रावलो तो बोगोर बोगोर. आनी हें कोत्ता आसतना ताका आनिकूय ताचें जिवीत दिश्टी पडलें. तो कशे भाशेन वाडलो ह्या घोराब्यांत आनी आतां हिंचर म्हणून पावलोलो. ताका देवान आनिकूय म्हणलें तो अणभव दिलो. त्याच वेळार तो घरा गेलो आनी पवित्र पुस्तक घेतलें आनी तो वाचूंक लागलो. वाचता वाचता ताचें मन उजवाडोंक लागलें. आनी हे भाशेन तो वाचता वाचता एक सुमान म्हणून तूं डान्सिंग ताणें स्टॉप केलें आनी डान्सिंग शिकोवपाचें. लोक म्हणूंक लागले, कितें जालां ताका? तो म्हणूंक लागलो, मातसो थोडो वेळ म्हाका जाय. एक म्हयनो जाता म्हणसर तो पोत्तून आयलो. देवान ताका सांगलें, तूं डान्सिंग सोडिना काय? डान्सिंग शिकय, पूण म्हजें उतर तांकां परगट कर. आनी ते मेरेन सावन तो सगळे जाणांक जेजूचें उतर, जेजूची आज्ञा डान्सानूच तांकां शिकोवंक लागलो. हें ताचें सगळें घडलें. आनी ताणें म्हणलें, हांव इतलो खुशाल जालो कित्याक म्हजे कलेन म्हणजे म्हजी आर्ट पळय हाडली तातूंतूच देवान म्हाका कशे भाशेन ताका साक्षी जावंक जाय तें दाखयलें. ताचेशी मागीर खूब लोक येतालो सल्लो घेवच्याक. तांच्या काजाराचें जिवीत सारकें ना आनी हे भाशेन खूब प्रॉब्लमां आसा. तो म्हणूंक लागलो, हांव न्हय, पवित्र आत्मो म्हाका दाखोवंक लागलो कितें म्हणूंक जाय, कितें सांगूंक जाय पळय तें. आनी लोकांक बरें दिसूंक लागलें. बरे भाशेन तीं संदान करून वेतालीं. आनी हे भाशेन खरेंचपणी देवाचो अणभव म्हाका घडलो. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, तुमकां खूब जाणांक हे भाशेन जेजूचो देवाचो पवित्र त्रित्वेचो अणभव घडला आसतलोच. पूण तुमी कितें केलां? ह्या भुरग्या भाशेन तुमचें जिवीत ज्या आपोवण्यांत देवान तुमकां आपयल्लें आसा तातूंत देवाचो अणभव तुमी दुसऱ्यांक दितात की दिनात? आमी खूब शिकता, पूण जेन्ना देव आमकां पवित्र आत्म्याच्या आसण्यांत आमकां सगळें शिकयता तेन्ना ह्यो सगल्यो आज्ञा पळय देवान दिल्ल्यो आसा ती सोंपेपणी आमकां समजोंक लागतात आनी आमी दुसऱ्यांक दिवंक लागता. पूण आमचें जिवीत शिस्तीन येता. हो भुरगो सकाळीं फुडें उठून देवाचें उतर वाचतालो, मागणें कोत्तालो 1 वरभर. आनी तो म्हणूंक लागलो, थंयसर म्हाका घोटाय मेळटा. म्हजें जिवीत आतां खरेपणी देवाच्या ताब्यांत आहा. देव म्हाका सगळें दिता. तो पयलो अशें बरयता, म्हाका चड भुरगीं नाका आसलेलीं कित्याक आडखोळ जातली म्हणून. ताका 8 भुरगीं आसात आनी देव तांकां सगळ्या जाणांक बरे भाशेन वाडयता. हे भाशेन ताचें जिवीत जालेलें आसा.
म्हजे भयणीनो आनी भावनो, आयज आमकां कितें दाखयलां? आमचो भावार्थ खुंयचोत्तान उपजवला? आब्रामा सावन. आब्रामाक देवान ऊर म्हणटा पळय त्या देसांतलो हाडलो आनी ताका इस्रायल म्हणटा पळय थिंचूर हाडलो. पूण तेन्ना काना गांवान म्हणटाले. थिंचूर आयल्या उपरांत ताका भुरगो जावंक नासलेलो, पूण बरे पिरायेर साराक एक भुरगो जालो, इजाक. इजाकाचे 2 जाण भुरगे आसलेले, जाकोब आनी इसो. जाकोबाक म्हण तूं निवडलो, तो व्हडलो न्हय आसलो, दुसरो आसलो. मायंड रेबेकान मातशें चिटींग केलें आनी तरी पूण देवान ताका सोडली ना. मागीर कितें जालें? जाकोबाक म्हण तूं खूब भुरगीं आसलेलीं, 12 जाणां. आनी तेन्ना म्हण तूं 2 जाणां पर्यंत अश्यो म्हण बायलो आसताल्यो, कित्याक ते थिंचूर आसतालेत न्हय, ते खूब भुरगीं जाय आसलेलीं सगळे हें पळोवपाक, म्हणजे गोरवां न्हय पूण शेळयो. ताका लागून एकलो भुरगो जालो, ताचो तो खूब मोग करी. ताचें नांव जुजे आसलेलें. बाकीचे भाव ताका जोडटाले, हाका लागून ताकाच मारूंक सोदताले ते, पूण एका भावान म्हणलें ना, मारीन नाका. थिंचून ते इस्मायल येतले, तांचे कडेन तांकां विकून तो इजिप्टाक पावलो. इजिप्टान कितें जालें? तो बोनकुणींत आसलेलो, ताका बोनकुणींत घातलो. थिंचो ते ताचे बरोबर आसलेले तांकां कळ्ळें की देव हाचे कडेन उलयता आनी वो सपनां तांची सुटावे दिता. थिंचो फारो आसलेलो पळय, ताकाय सपनां पडटालीं, पूण ताका समजनासलेलीं. ते म्हणूं लागले एकलो आहा हांगसर इज्रायली, ताचे कडेन सपनां पारखूंक जाता. ताका हाडलो आनी ताणें सगळें पारकिलें. फारो एकदम श्रीमंत जालो, कित्याक सगळें पळय तेन्ना ताचे हे आसले क्रॉप्स आसलेले, ते ताणें व्हडले हें बांदलें, ग्रेनरीज, आनी तातूंत घातले. आनी लोक मागीर सगळ्याक दुश्काळ पडलो, लोक थिंचूर येवंक लागलो. पूण ताणें जुजेक नेमलो ताचो सेकंड इन चार्ज म्हणून. आनी ताचे भावूय थिंचूर आयले, ताणें ताका वळखलें. हे भाशेन सगळें घडलें. पूण मागीर कितें जालें? ते सगळे थिंचूर आयल्या उपरांत तांची संख्या बरीच वाडली आनी आतां फेरोचें सगळें बदललेलें. हांकां आतां गुलामपणान दवरले आनी तातूंतली तांकां भायर सरोंक जाय आसलेली. मागीर ताणें मोइजेसाक निवडलो आनी हे सगळे पोरजेक लाखांनी आसलेलो तो लोक, तांकां सगळ्या जाणांक अरण्यांतल्यान 40 वर्सां तांचो परामर्श केलो. अरण्यांत कितें जाणा तुमी? कांयच ना. जशे भाशेन दर्यांत, समुद्रांत आमकां कांयच दिसना, पूण मासली सगळी भितर आसा, पूण वयल्यान आमकां कांय दिसना. तेच भाशेन त्या डेजर्टान कांयच दिसती पडना, पूण सगळे सोरोप बारोप सगळे भितर आसतात. आनी उदक ना, जेवण ना, इतली व्हडली संख्या कशी म्हणून भायर सोदतली ती. 40 वर्सां देवान तांचो परामर्श केलो आनी हाचो उल्लेख आयज केलेलो आसा. कोणेन केलेलें आसा हें? फकत एकाच देवान म्हणून सांगलां. आनी हाची आमी भजवण करूंक जाय. तो खरो देव, ताणें आमकां राखलेली आसा, सांबाळलेली आसा. ह्या अणभवांतल्यान तो म्हणूंक लागलो लोक न्हयच आब्रामांक, पूण आमकांय तो अणभव घडलेलो आसा. सगळीं पोरजां एक जावन देवाची उपासना करतालीं, ताची आज्ञा पाळटालीं. पूण आमी जाणोन कशे भाशेन हें सगळें पातकाक लागून विस्कट्टा. देवान मागीर आपल्या पुताक धाडलो. ही सगळीं पोरजां देवाचीच, पूण देवाची भुरगीं कशीं ती जियेन आसलेलीं. ताका लागून ताणें तांकां जेजू सगळें पोत्तून आपणायली आनी पवित्र आत्मो दिलो. दुसरें वाचप आमकां तें सांगता, पवित्र आत्म्या वरवीं आमी पोत्तून जेजूच्या एकवटान रावन बापाची भुरगीं जाता. हांगसर आमकां भिरांत ना, आमी काळजीदारपणे आमची पावलां मारता. भिरांत केन्ना येता? जेन्ना आमी आपलेपणान जियेता तेन्ना आमकां भिरांत आसता. पूण जेन्ना आमी जेजूच्या एकवटान रावता, ताचो पवित्र आत्मो आमकां दाखयता कितें म्हणूंक जाय, कितें करूंक जाय पळय तें.
आनी थिसोर हे भाशेन जेजून आमकां पाठयल्लें आसा म्हणून तिसऱ्या वाचप सांगता आनी तो आमचे बरोबर आसा आनी आमचे बरोबर रावन सगळें बरेंपण करता. तर आमी तांकां सगळ्या जाणांक दाखयतना आमच्या उतरांनी कन्यांनी सालींतल्यान जशे भाशेन त्या भुरग्यान देवाचो अणभव घेवन बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक परगोटूंक लागलो तेच भाशेन आमी परगोट्टल्या आनी आमकां तें कळलेलें आसा. भियोंक फावना कित्याक पवित्र आत्मा आमकां शिकयतलो कितें म्हणूंक जाय कितें करूंक जाय पळय तें. ताका लागून आमचो एकवट जेजू सभेक घडोवंक जाय कित्याक जेजू बापाक एकवटून आसा आनी जेजू आमकां एकवटून आसा आनी तो आमकां बापाच्या एकवटान दवरता. ताचे सभेन पवित्र आत्मा आसलेलो तोच पवित्र आत्मो आमचे सभेन वावुरता कित्याक आमी ताचे कुडीचे सांदे आनी हे परी आमकां तो त्या देवाच्या सुर्गीच्या राज्यांत हांगसर एकठांयता आनी आमकां सगळें बरेंपण फाव करता. हें आतां आमकां थोड्या सांत भक्तांनी दाखयलेलें आसा आपल्या जिवितांतल्यान. एक म्हणजे बागेवन फ्रांसीस शावेर ताणें दाखयलें कशे भशेन आपणाचेर पातयेवन न्हय देवाचो अणभव घडल्या उपरांत हांव न्हय देव म्हजें सगळें वावुरता म्हणून ताणें सगळ्या संवसाराक परगटलें आनी देवाचो मोग आमच्या उतरांनी कन्यांतल्यान चालींतल्यान आमी धाकलेंच काम करता पूण जेन्ना देव आमचें सगळें करता तें व्हड जायत वता. आनी हाका लागून कितलो हजारांनी लोक हांगसर येता. गोंयांत आयलो की ना सगळो लोक हांगसर येता. कित्याक लागून कित्याक देव ताचें सगळें वावुरता म्हणून आयज पर्यंत. आनी आमचें सगळें देव वावुरता तें भियेनाकात. तो वावुरतलोच. तो आमकां सगळें शिकयतलो. त्या त्या वेळार आमी ताच्या एकवटान रावलीं की तो सगळें स्पश्टपणे आमकां दाखयतलो. आमच्या हात अशें वंटीन दवरया, दोळे बंद करुया. होच देव आमचें सगळें प्रत्येक सुस्कारांत कुडींत मनांत आत्म्यान भरोन येता. आमकां खूब समजना पूण जितली आमी आमची चिंतना किरकोळ चिंतना ती आपलेपणाची ती सगळीं देवाक दिलीं की ना देव ती काडून उडयता आनी आपली चिंतना भावना आमचे मदें दुसऱ्या सुस्कारांतल्यान भरून काडटा. हे परी भावार्थान बोरवाशान आनी ताच्या मोगांत आमी अदीक आनी अदीक वाडत वेता आनी ताचो अणभव आमकां प्रत्येक सुस्कारांतल्यान घडटा. हे परी आमी 5 मिनट रातची न्हिदच्या आदीं आनी सकाळीं उठले म्हणटच 5 मिनट जेजू सवे हे परी सारीत तर आमची आख्खी रात मागण्याची जातली आनी त्या मागण्याचे गोठायेन दीसभर आमी जेजूच्या एकवटान सादतल्यां ताका आमी साक्षी जातल्यां तो आमचें सगळें वावुरतलो आनी सर्गीचें राज तो आमचें सगळें ह्या संवसारांत बांदून हाडटलो. तर आमी आयज पवित्रित्वेक वाखाणया. आमी तांच्या एकवटान आसा. जेजून आमकां सगळें शिकयलां तेंच आतां आमी उच्चारून आमचो बावार्थ अखंड करुया. पवित्र आत्म्याच्या आसण्यांत तो आमकां सगळें बाकीचें फाव करतलोच. बरी सावत भलायकी, बरें काम, बाकीचें सगळें.